आज मनोहरभाई पर्रीकारांची पुण्यतिथी. त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां श्रद्धांजली दिवपाक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव म्हज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार, त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट नानवडे, त्याच बरोबर पर्रीकार म्हणजे पुराय फॅमिलीचे सगळे सदस्य आणि तांचे केले तसे गीतचिंतक सरकारी अधिकारी सगळे श्रद्धांजली दिवपा खातीर हांगा आयिल्ले. सदोदीत मनोहर पर्रीकर हे गोंयच्या इतिहासात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर हे याद केले वयतले. आज परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता, आर्गां ओंपता. 3 वर्सां जाले मनोहरभाई पर्रीकर आमच्यांतल्यान वचून, बट आयजूय बी आमकां मनोहर पर्रीकरांची याद तेंच्यांनी केल्ल्या कामाच्या निमित्तान ही गोंयच्या लोकांच्या मुखार सातत्यात उरतली. विशेष करून मांडवीच्या 3ऱ्या पुला खातीर तेंची याद ही कायमची लोकांच्या काळजात उरतली. हांव वैयक्तीक म्हाज्या वतीन आर्गां ओंपता आनी हिंदी विजिट किया सर, क्या कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष और बाकी प्रभारी जो इलेक्शंस और इलेक्शंस के रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हम वहाँ पे गए थे. हमने सभी हमारे पार्टी के नेता लोगों को मिले, उनके प्रति उन्होंने कैंपेन में जो सहभाग दिया उनको हमें थैंक्स कहने के लिए वहाँ पे गए थे और इलेक्शन का रिपोर्ट उन्हें सबमिट कर दिया. सीएम गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन केन्ना पर्यंत अजून डेट डिसाइड जावंक ना.